हांव सुधीर राऊत हांगासरलो पयलींचो एक्स पंच आशिल्लो, डेप्युटी सरपंच आशिल्लो. प्रेझेंटली हांव कितन भाटीकर सराच्या ऑफिसान ऑफिस स्टाफ म्हणून काम करता. त्या सरान सराक एक फोन आयलो. सरान फोन आयल्या बरोबर रोखडो म्हाका थंय आयडीन धाडलो. थंय वचून पळयता जाल्यार असो इन्सिडंट घडला. हांगा भुरगे खेळटाले, ल्हान मानकुलीचे भुरगे 5 वर्साचे. कालूच पयर तुमी पळयलां आसतलें की हांगा अंत्रुज नगर तो इन्सिडंट जालो. तेजे उपरांत आयज 2 दिसां भितर दुसरो इन्सिडंट हांगा भुरगे खेळटाले. तेचे एक कुत्र्यान पयलीं ताका येवन ओडून घेतलो. ते ओडून घेतल्या बरोबर दुसरे मागीर फाटल्यान आनी 4-5 कुत्रे आयले. तेंच्यांनी सगळ्यांनी अटॅक केलो तेजेर आनी ताका पिनून खालो. आयज तेन्ना म्हाका अशें दिसता की बाबा हे कुत्र्यांची जी फिडींग जे करता ताजेर आमचो कांयच हें ना, ऑब्जेक्शन ना, काय तांकां करूं नाका म्हणून म्हणना आमी. पूण खंय तरी एक वेगळे जाग्यार ताका एक वेगळो हें करा, शेल्टर करा, किंवा कोण जे फिडींग करता पळय तेंच्यांनी खंय तरी एक ग्रावंडार अशें तांकां व्हरून ते फिडींग करा, जेणे करून भुरग्यांक, आमच्या मानकुले भुरग्यांक आनी हांकां जे त्रास आज भोगचे पडटा. हांगा दुसरी गजाल सांगची पडली, ही येदी व्हडली हांगा ही ल्हानशी बालवाडी आमची. बालवाडीच्या भायरूच हांगा भुरगे सगळे ल्हान भुरगे येता वता. हांगासर जर अशेंच जर अटॅक करपाक लागले जाल्यार फाल्यां सकाळीं आमचें कितें जालें जाल्यार कोण जबाबदार घेतलो? पयरूच एक इन्सिडंट अंत्रुज नगरान जालो आनी तेजे पयलीं आनी एक 2-3 जाले. आतां परत हो 5वो इन्सिडंट. आनी हे 5वोच न्ही तर हेजे आनीकूय खुबशे इन्सिडंट्स आसा जे लोक बाबड्या सांगूना कोणाक. पूण आयज परत एक 5 वर्साच्या भुरग्याक कुत्र्यान घास मारून सबंद फोडून उडयल्ले आसा. आतां आमी आयडीन ताका पळोवपा खातीर आयिल्ले आसा. अशें हें आतां फुडें चलत रावतलें काय म्हणून एक प्रश्न पडटा. आतां पयरूच मागणी केल्ली सरकारा कडेन, परतूय मागता की अशें हे भुरग्यांक आमी अशेंच हे कुत्र्यां कडेन खावपाक घालपाचें काय कितें, हो एक मोठो प्रश्न जावन आसा. आमी खंयच्याच मनशाच्या फिडिंगाच्या बाबतीन, कुत्र्यांक जेवण घालपाच्या बाबतीन आमी अगेन्स्ट ना. पूण जेन्ना हे फिडींग घालता तेन्ना ती जागा पळोवची, भुरगीं खंय आसा, कितें आसा तें पळोवन तें जेवण घालचें. कारण आमच्याय घरांत दारामुखार कुत्रे येता, आमी ते कुत्र्यांक धांवडयना, आमी जेवणां घालता. पूण कशें आसा, जेन्ना ल्हान भुरगीं तेंचे अशें रगत पळोवन तेंचें मांस ते अशें फोडटा तें पळोवन खंयच कोणाकूच बरें दिसना. आनी आयज जर परत ते भुरग्याची जर परिस्थिती पळयशा, सामकें नाका जावपाचें. हे आतां खंय खेळटाले बीन, भायर घरांतल्यान भायर सरले, खंय भायर सरतनाच थंय सायडीक बालवाडी आसा, थंयच खंय तेणी त्या कुत्र्यान तेजेर कितले जाणांनी अटॅक केलो? खंय 4-5 कुत्रे आशिल्ले खंय थंय. आनी मागीर ते कोण बोवाळ करतकूर पळय बीन सायडीचे कोण तरी एक दादल्यान येवन खंय ताका काडून घेतले, ताका ओडून खंय सायडी पर्यंत व्हेले तेणें. आनी जर तो मनीस थंय पावनाशिल्लो जाल्यार ते आयज भुरगे आमकां मेळचे नाशिल्ले. अशी वायट परिस्थिती आमच्या फोंड्यान सद्या तरी जाल्ली. त्याने एक 5-6 कुत्र्यांक उखलून व्हेले. पूण ते व्हेले नंतर आतां ते तांकां कितें करतले हें आमकां कांय खबर ना. परत तांकां ते इंजेक्शन स्टेरिलायझेशन करून तांकां सोडटले काय कितें करता, कारण आमचे कडेन जागोय ना. मेन म्हटल्यार जाग्याचो प्रॉब्लेम आसा. कारण आतां आमी गोरवांक, पयलींच हांवें म्हटलां की गोरवांक जशें आमी घालपा खातीर शेल्टर करता तशेंच हे कुत्र्यां खातीरूय एक शेल्टर आमकां जाय. मेन गजाल ती आसा. थंय मागीर कोणीय जाता तो आपल्या कडेन व्हरून तांकां फिडींग करपाक शकता.